ऑल गोवा टॉडी टेपर्स संघटनेच्या नावान एका गटान नवी संघटना तयार केल्या तशेंच आदल्या कार्यालयाचेर कब्जो केला असो आरोप ऑल गोवा टॉडी टेपर्स कर्मचारी संघटनेन केला। या प्रकरणात उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्ले आणि निकाल खऱ्या संघटने वटेन लागलो। न्यायालयान संघटनेचो ताबो मूळ संघटनेक दिवपाचो आदेश दिला। संबंधित गटान कार्यालयाचो ताबो दिवचो ना जाल्यार आमकां आदेशाची अंमलबजावणी करपा खातीर कायदेशीर पावलां उबारची पडटली अशी शिटकावणी मूळ संघटनेन दिल्या। आमगेली ऑर्डर जाल्या रिन्यूवल जाल्या हायकोर्टा डायरेक्शनाचे गव्हर्मेंटा रिन्यूवल करून 2030 पासून आमकां दिले। दॅट मिन्स वी आर आमी रायट ट्रॅकाचे आहाय मरे। सो ते आहाय ते इलिगल आहाय, ते आमगे कॅप्चर केला ऑफिस, ते तुम सोडचें आनी तुम म्हाजे बरें येवचें। आम तेंचे बरें वचपा ना, कित्याक वी आर इन रायट ट्रॅक, ते रॉंग ट्रॅकाचे आहाय म्हणजे ते म्हाजे बरें येवपाक जाय। बाबा कितें जालें तें जालां, चल आमी करया। नाल्यार तांकां पयलीं ओल्ड मेंबर आहाय तेमी सांगपा जाय, बाबा तुम चुकलो आहाय, आतां ते रेडी आहाय तुमकां इतलें भोगसून। आमगे देवान अशें सांगितलो आहा चुकलेल्या भोगशीचो म्हूण। आनी आज आमगे कॉरन चलता, कॉरन फाशीक चलता आमगेलें हां तेजे पूण आमी प्रेस तांकां सांगताय, एक मॅसेज दिताय, तुम चुकल्याय आमी एक्सेप्ट कोताय, पूण तें स्क्रॅप करया सगळे परत येया बरे भाशेन चलया। कोणा म्हाका प्रेसिडेंट टॅक्स प्रेसिडेंट आमकां कसली आसना, पूण आतां कोर्टान सांगलें म्हणून हांवूय जावपा जाय असो आमगे आसना। कोणूय जावया पूण बरें चलोवपा जाय, प्रायस इलेक्शन करया आनी बरें जावपा जाय। ते ना जाल्यार कोर्ट ना ते भायरच्यान कोर्टान वयतले, पूण आमी नोटीस धाडले आनी आमी इलेक्शन करतले। तेंगे चयतले मागीर आमी चयताय।